serious shortage of 108 ambulance service has been reported at Mapsa District Hospital after the 108 cardiac ambulance broke down once again. Social worker Sanjay Barde has raised concerns stating that only 2 ambulances are currently available, one from Azula Hospital and just one 108 ambulance, raising fear over emergency response and patient safety. म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे फुडें पेड्यान जो रोड वयता न्हू त्या हेजेर आसा ही गाडी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 108 G07 G2359 108 गाडी ही गाडी बंद पडल्या, ब्रेक डावन जाल्लेली आसा. आणि हेच्या पयलीं 8 दिसां पयलीं ग्रीन पार्का गाडी जी बंद पडलेली ती खंय तरी व्हरून कोमान दवरलेली आसा, ती आज पासून सारकी जाल्लेली ना. आता ही गाडी बंद पडल्या आजिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेजी. विश्वजीत राणे तेन्ना विधानसभेन सांगता काँग्रेसीन कितें केलें का म्हणून. काँग्रेसीन गाडयो गोव्हर्मेंटाच्यो स्वताहून घेतलेल्यो. मिस्टर विश्वजीत राणे, काँग्रेसीन कितें केलें हें सांगू नाका. तुजे कडेन सरकार आयज आसा न्ही, आयज हे गाडयेची किंमत कितली आसा. काँग्रेसीन स्वताची गाडयो घेतलेले, काँग्रेसीन स्वताचे ड्रायव्हर दवरलेले, गाडयो गोव्हर्मेंटाची गॅरेजीन वयताले, गोव्हर्मेंटाची गॅरेज आसली, तितून गाडयो बऱ्यो रिपेर जावन गाडयो भायर सरताल्यो. तुजे कडेन म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा न्हू हे सारके कोमान गेल्लेले आसा. तेजे कडेन तुमी ते दिसा तुजेच आमदार येयल्ले मरे, BJPचे आमदार बार्देस तालुक्यासून येयल्ले, म्हापशेचो आमदार येयल्लो तुजे कडेन मरे, हांगा येयल्लो सांगपाक येयल्लो की कितें सांगपाक येयल्लो जे मॉर्ग जे आसा हे बंद पडलेले आसा. हे तुजे कडेन जे मेल्लेली मोडी ही तुजे कडेन दवरपाक हे पाड पडलेले हॉस्पिटल तुमचे कडेन सांबाळूंक जायना. तेन्ना काँग्रेसीन कितें केलें म्हणून उलयता न्ही, तुका मरे अक्कल शुन्य तूं मनीस. जर काँग्रेसच्या सरकारान तुजो बापूय चीफ मिनिस्टर आसलो, तुका लज आसपाक जाय आसली. तुका बापूय चीफ मिनिस्टर आसलो म्हणून तुका आयडेंटिटी जाली, नाल्यार तुमकां कोण पळोवचो नासलो. तुजो बापूय जो आसा न्हू माननीय प्रताप सिंग राणेजी हो बरो मनीस म्हणून तेणी आपलें नांव लौकीक धरलें. आनी तूं ते दिसा जे शब्द यूज केले आनी हात हालोवन जे विधानसभेन जे दाखयलेले आहा न्हू तेजेरसून तुजी लायकी आमकां कळटा तूं कितें मनीस तो. आयज हे आमी मुद्दम उलयता, ह्यो गाडयो पयलीं सारक्यो कर, ह्यो गाडयो पयलीं सारक्यो कर. ह्यो गाडयो जे तुजे परत मोडटा ते मनशाचे हॉस्पिटलान व्हरून दवरिना फुडें मनीस हे आमचे सारके कशें जातले रे. हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पयलीं सारकें कर. एक्चुली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी गव्हर्मेंट सर्वंट ECI भरता, तेंचे हेल्थाक लागून तुमकां पयशे तुमी त्याचे सॅलरीसून तुमी कट करता. म्हाका दिसना हे सरकारान जे कोण काम करतात न्ही XYZ मनीस तांकां तरी टायमार पगार पडटा रे. हांव तुका हो प्रश्न कित्याक लागून करता, ह्यो बेगींतल्या बेगीन गाडयो सारक्यो कर, जाल्यार आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेगींतल्या बेगीन हंगर स्ट्रायकाक बसपाचें आहा. एक लक्षांत धर, तुजे कडेन सरकार सामान आमी भारतीय जनता पार्टीचे प्रमोद सावंत आनी तूं दोगूय जाण एकूच रे. आतां तुमच्या भितर आमकां कितें जालां हें पांय पडलेलें ना. प्रमोद सावंत आनी तूं गोंयच्या लोकांक फटयतात तुमी. तुमकां सरकार चलोवपाक जायना. तुमच्या बापायचे बेस कशें तुमी वागतात न्ही हे पयलीं लोकांची गाडयो जे मोडटात न्हू रस्त्याचेर, आनी हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची जी मशिनरी मोडलेली आसा न्ही ती सारकी कर. भायल्या भायर जे CT स्कॅनिंग जे करतात, कोणाक सोनोग्राफी करता आनी कितें करता ते प्रायवेट हॉस्पिटलान व्हरून घालता कोणाक न्हू, ते कोणाक कमिशन मेळटा, कोण खाता हे मातशें गोंयच्या लोकांक समजून सांग. उलयला कित्याक लागून. म्हाजें नांव संजय बर्डे. आयकून घे. जे कितें उलयतले हे तुमचे समोर दवरतलो आनी गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो फटींग सरकार हो. हे तुमच्यो गाडयो भायरसून बऱ्यो दिसता ह्यो गाडी काय बरी आहा पळय, पण इंजीन कसलें. कदंबा बस स्टँडान तुमी कदंबा कशी गाडयो बऱ्यो घेतात आनी रस्त्यार ब्रेक डावन जाता न्हू. लोकांक तुमी मरे अक्षरशा हे गाडयांचें कमिशन हेजें हांव तुका कमिशन घेता म्हूण सांगिना, पण बऱ्यो जर गाडयो तुमी आतां पेशंट एक आतां कोण भायर मनीस आसा तिका जर हे गाडयेन जर घातले आनी ती जर मरणाची स्टेजीर आहा तिका बेगीन पावोंक जाय, जबाबदारी तूं घेतलो मरे. सांगू नाका. काँग्रेसीन तुका राजकारणान जन्म दिलो, राजकारणान तूं जन्माक येयलो काँग्रेसीनसून, तेन्ना लागून ताका लागून काँग्रेसीचें तूं नांव कित्याक करूं नाका. काँग्रेस पक्ष आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जमीन आसमानचो फरक आसा. तूं सांगता काँग्रेस पक्षाची उलय नाका, तूं लिडरांची काँग्रेसीची उलय, पूण काँग्रेस पक्षान तुका जो जन्म दिलेलो आसा न्हू ते मातशें मरे लक्षांत धर आनी तेजे काँग्रेस पक्षाची उलय.
तुका लायकी ना काँग्रेस पक्षाची उलोवपाक उलोवंक शकता तू कोण रे राहुल गांधीजी तू उलयता काँग्रेस पक्षाचेर तुजी लायकी कितें रे जे हात हालोवन आज जे विधानसभेन ते दिसा दाखयल्या ही तुजी लायकी अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी दिल्या आणि केन्ना असो हात दाखवला तुजे कॉलेजीची भुरगीं थंय शिकतात ते तुजे पळयतात विधानसभेन जी कॉलेजीची भुरगीं जे येतात न्हू आयकोन घे म्हाजें मातशें विधानसभेन तुमी इस्कॉलांच्या भुरग्यांक आपयतात न्ही असली नाटकां हात बी हालयतात ते पळोवपाक हे मातशें लक्षांत धर एज्युकेशन मिनिस्टर मिस्टर प्रमोद सावंत आणि तुजो हो जो हेल्थ मिनिस्टर आणि बाकीचे विधानसभेन जे आमदार मंत्री जे आहात न्ही तांकां मरे पयलीं 8 दीस शिकयात नाल्यार मरे ह्या आमच्या बाजारान जे लोक जे भायर सादे सुद्दां हमालिगिरीचें काम करता न्हू तांकां तरी शिस्त आहा पूण विधानसभेन जे हात हालोवन दाखयलेले मनीस आसा ते तोंडान जे सुबेज शाणपणां सांगता न्ही ते भुरग्यांक इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी प्रिंसिपलांक सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता असले मनशाची असली भाशणां आयकपाक असली कलाकृती आयकपाक विधानसभेन धाडूं नाका हे भारतीय जनता पार्टी सरकारा पासून सावधान आनी केन्ना विधानसभेन धाडूं नाका थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर